लग्ना उपरांत जांका भुरगीं जावपाक प्रॉब्लेम जाताले तांच्या खातीर सरकारान IVF येवजण सुरू केल्या। हे येवजणे खाला GMCत IVF केंद्र सुरू केला। कितलीशीच वर्सां भुरगीं जावंक नाशिल्ल्या जोडप्यांक हे येवजणेचो लाव घेवं येता। हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर जोडप्यांक एकूय रुपया फारीक करपाची गरज ना, सगळो खर्च सरकार करता। GMCत IVF येवजणेचो लाव घेतिल्ल्या एका बायलेन 3 भुरग्यांक जल्म दिला। या 3 मदल्या चल्या भुरग्याचें वजन 2.32 किल, जाल्यार 2 चलयांचें वजन 1.77 किल आनी 1.52 किल आसा। तुम्ही सगळे जाणा आसतले भुरगीं जायनाशिल्ले बायलांक लागून GMCन एक खास ट्रीटमेंट हाडलेलो आसा, तो म्हणजे IVF ट्रीटमेंट। हो जो ट्रीटमेंट आसा तो गोंय सरकारान फुकट हे आमच्या गोंयच्या बायलांक लागून दवरलेलो आसा। जाल्यार तितून भितर तुम्ही आयकलां आसतले फाटल्या दिसांनी खुबश्यो अशा IVF ज्यो डिलिव्हरीज आसात त्यो जाल्ल्यो आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आयज एक म्हत्वाची आनी एक अपडेट तितून येयल्ली आसा। आयज आनी एक बायलेन IVF चे ट्रीटमेंटाच्या अंतर्गत एक 3 जाण भुरग्यांक जन्माक आयज घातलेले आसात। जाल्यार हितून हे जे 3 जाण भुरगे जे आसात तितून 2 जाण चली आसात आनी एक चलो आसा। चलो आसा तेजी वेट सुमार 2.25 किल आसा, तशीच एक चली आसा तेजी वेट 1.5 किल आसा, तशीच आनी एक दुसरी चली आसा तेजी वेट सुमार 1.25 किल जाल्ली आसा। सो आयज ही महत्वाची अपडेट म्हणजे IVF ट्रीटमेंटाच्या थ्रू GMCन एका बायलेन 3 जाण भुरग्यांक जन्म दिल्लो आसा। सो हितून जी खोलायेन जी माहिती आसा यांचे अधिकारी जे आसा ते आमकां बेगीनूच दितले, पण आयची ही महत्वाची अपडेट अशी आसा की 3 जाण भुरग्यांक एका बायलेन GMCन आयज IVF ट्रीटमेंट थ्रू जन्म दिल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।